दीस शनिवार ऑगस्टाची 8 तारीख 2026. पहिले मसप हाबाकूक प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 1 वोळ 12 अध्याय 2 वोळ 4 पर्यंत. सर्वेस्परा सासनाक तावन तूं म्हजो पवित्र देव न्ही. तूं खरोच अमर. सर्वेस्परा आमचो न्याय निर्णय करचे खातीर तुवें कालदेयागारांक आपयलाय. आमच्या खडपा आमकां शिक्षा लावचे खातीर तुवें तांकां नेमलाय. तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना. तर विश्वासघातक्यांक तूं कित्याक पळयताय? आनी नश्टो मनीस आपणा प्रास प्रामाणीक आसलेल्या मनशांक गिळतना तूं कित्याक उगोस रावताय? मनशाक दर्यांतल्या मासल्या परी आनी धन्यनातल्या किड्यां परी तुवें कित्याक केलाय? कालदेयागारांक तांकां आपले गरयेन वयर ओडटात. आपल्या जाळांत ते तांकां धरतात. रंपणेन पागून तांकां जमत करतात आनी उपरांत संतोसतात आनी उल्हास करतात. देखून ते आपल्या जाळाक बली भेटयतात आनी आपले रांपणे मुखार धूंप लासतात. कित्याक हे वरवीं तांकां व्हड फायदो लाभता आनी भरपूर जेवंक खावंक मेळटा. तर तांणी आपलीं जाळां रितीं करीत रावंक जाय आनी राष्ट्राचो दया नासता संहार करूंक जाय. हांव म्हज्या पाऱ्यांच्या बुरुजांचेर उबो रावतलों. पागराचेर हांव स्थान घेतलों आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव राखतलों. तेदना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जमचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें घाळाय करीत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्ही तो नंच जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. किर्तन 9, 8-9, 10-11 आनी 12-13. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. सर्वेस्पर सदांकाल रास करता. मनसुबेक म्हणून आपले नितीयासन ताणें मांडलां. न्यायनितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासता परजांचें तो पालन करता. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्परूस आसरो. आकांतांच्या वेळार तसो तांचें कोटें. तुजें नांव वळखतलीं सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरतात. तुजी वाट पळयतल्यांक तूं केदींच सांडिनाय. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. गाया तर गितां सियोनांत रास करतल्या सर्वेस्पराक. उसारन सांगा ताची विचित्र कामां हेर जातीच्या लोकांक. विखरायलेल्या रक्ताचे फारीकपण घेतल्यांक दुबळ्यांनी विसर पडना. दुबळ्या धाकट्यांची हाकबोब तो तिरस्कार करिना. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवणतरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वोळ 14-20 पर्यंत. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशीं ते पावुल्ल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशीं येवन ताच्या मुखार सरपुडोवन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मेरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की
साबार पावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसासरशी हाडलो, पूण तांचे निमतीं ताका बरें करूंक जालें ना. तावळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नसचे संतते, केदोळपर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशी. ताका हाडटस जेजून ताका भेस्टायलें आनी देंवसार ताचें तोंड भायर गेलो. अशें ते सगळ्ये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां, एक सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठून थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू देंवसार लागलेल्या एका भुरग्याक बरो करता. हें अजाप करूंक भावार्थ आनी विश्वासा मारिफात मात्र साध्य. हांव बरो जातां म्हणलो भावार्थ आनी देवाचेर विश्वास ना तर कोणाच्यानी कितेंच करूंक साध्य ना. जेजूचीं उतरां. सासवा कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठून थंय वच म्हणून सांगयेत आनी तो वेतलो. असलो भावार्थ आमकां आसा गी. आमी साबार पावटी म्हणटा, देव आमचें मागणें आयकना. देव केदींच मागणें आयकनासतना आसना. बगार आमी मागतना आमचो भावार्थ उणो आसता देखून आमचें कितेंच बदलावण जायना. आमी निराशी जाता. आमच्या मागण्यांत सकारात्मक चिंतपां बरजे. तवळ कितें आमी मागता ताचो फळ आमकां लाभतलो. मागतना साबार उतरां गरज नात. बगार नितळ काळीज आनी नितळ मन मात्र गरजेचें. आमी जियोंची जिणी बरी नासता, चिंताप मेळ्ळें आसता, आमचें अजाप कशें जावंक पावता? आमच्या चिंतपाक गमन दवरया आनी नाडतल्याचेर निगा दवरया. त्या दाळा देव आमच्या मारिफात अजापां करता आनी आमी देवाक महिमा दिवंक शकतल्या.